गरजेवंतांक 4 जाणांक घर बांधून दिवपाक फुडाकार घेतिल्ले खातीर भाजप युवा मोर्चाक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी परबीं भेटयल्या। मंगळारा मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी दिवचले गरजेवंतांक बांदिल्लीं घरां तांच्या सुवाधीन केली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टीच्या सक्रिय सहभाग घेतलेलो, भारतीय जनता पार्टीचे कार्य केले, त्याच्याच हेतून युवा मोर्चान आमच्या इनिशिएटिव्ह घेतले आणि आमकां एक घर बांधपाची संद दिली। आज त्या भुरग्यांक ते घर मेळ्ळें, त्या बद्दल हांव खूब खूब त्या दोगांचें अभिनंदन करता। दुसरी गजाल हांवें पयलें सांगलें कित्याक भारतीय जनता पार्टीचें काम केल्लें खंयसरूच फुकट वताना हाजी ही मेसेज आसा। आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते आसतले आयज ना फाल्यां ताजो केन्ना तरी फायदो आपल्याक नाल्यार आपल्या नेक्स्ट जनरेशनाक निश्चित रित्या जाता। भारतीय जनता पार्टीचे आमी जेन्ना काम करता तेन्ना एक एकट्याक दिसतालें तेन्ना दिसतालें की कितें फायदो मेळटलो काय म्हणून, पण निस्वार्थ भावनेत जे काम करता ताजो सातत्यान फायदो केन्ना ना केन्ना तरी मेळटा। म्हणून 1980 भारतीय जनता पार्टी फॉर्म जाली, बट तेज्या पयलीं जनसंघ जनता पार्टी गेले कितलेशेच काम करीत आसा। लास्ट देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान काम करता आनी आज देश बऱ्या प्रधानमंत्र्याच्या हातान आसा हीच सगळ्यांची इच्छा असली आणि त्याच खातीर जनसंघ आणि जनता पार्टीन काम केल्लें हे सगळ्या जाणांक एक बरें आमी म्हणटा कितें मेळ्ळें जाल्यार हें मेळ्ळें हें आसा। दुसरी गजाल हांव मुद्दामून म्हणजे आयच्या खूब जाण युवक म्हाका बरेचशे फावटी मेळटा, आमी सातत्यान तांचो बापूय जो एक्सपायर्ड जालो इट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहोल। हांव ठामपणे सांगता आसतना सांगता ताका खूब सुदरपाचो प्रयत्न केला, हांवें इंडिविज्युअल केला। म्हणजे इंडिविज्युअली हांव आमदार जाल्या उपरांतूय बी ताका 2 कडेन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर कामाकूय लायलो। थोडे दीस म्हणजे कामाक गेलोय बी ना न्ही, म्हणजे कंटिन्युअसली 1.5-2 वर्सां कामाकूय गेलो, बट बिकॉज ऑफ अल्कोहोल म्हणजे आपल्या व्यसनाच्या आहारी गेल्ल्या कारणान त्या व्यसना म्हणजे इवन दो ताका डी एडिक्शनान सेंटरान सुद्दां व्हरून घालता म्हणून सांगलो हांवें, बट डी एडिक्शन सेंटरान रावूंक ना, कंटिन्युअस अल्कोहोल ती जे कोण अशे काही अल्कोहोलाच्या आहारी वयचे न्ही म्हणून माझी मेसेज आसा। अशा पद्दतीन आपल्या फॅमिलीचो विलेवाट लागता, आपल्या फॅमिलीचो आपल्या फुडार भुरग्यांचो आपण करूंक शकना। त्या खातीर आमी सातत्यान कंटिन्युअसली तेन्नाय प्रयत्न केले की तो सुदरचो म्हणून, पण तो सुदरूंक शकलो ना। आनी हांव बट आमच्या कडल्यान सहकार्य त्याच्या भुरग्यां खातीर जाता ही खूब बरी गजाल आसा। ताजे गार्डियन बाब सदा मांद्रेकर आनी आमच्या युवा मोर्चान बाकीच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन तेंचे ऑर्फन चायल्ड फॉर्म भरप आणि बाकी हांव फक्त कळपा खातीर इतक्याकूच सांगता की भारतीय जनता पार्टी खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। तांचे ऑर्फन चायल्ड्स हे दोगांचे फॉर्म भरून तांकां पेन्शन चालू करप हे कंटिन्युअसली तेज्या गार्डिनियर बाब सदा मांद्रेकरा हाच्या बरोबर बसून ताका सरकाराची दोगांयकूय पेन्शन जी आहा ऑर्फन चायल्ड येवपाक जाय तें सुद्दां म्हणजे कंटिन्युअसली म्हाज्या ऑफिसांतल्यान फॉलोअप करून त्या दोगांयकूय मेळटा। पुराय गोंयभर एकदां ऑर्फन चायल्ड म्हणजे आवय आनी बापूय नासलेली जी भुरगीं आहा त्या भुरग्यांक आमच्या ऑर्फन चायल्डची स्कीम आसा, दोगांयकूय म्हणजे 2,500 रुपया तेंच्या अकाउंटाचेर दर म्हयन्याक येता। खुबशे फावटी लोकांक खबर नासता म्हणून हांवें मुद्दामून सांगपाचो प्रयत्न केलो। अशे जर ऑर्फन भुरगे 18 वर्सांचे सकयले आसत जाल्यार मुद्दामून तुमी तेंचो फॉर्म भरून सोशल वेलफेरान दिवचो, जेणे करून तांकां ती पेन्शन मेळपाक शकतली, तांकां शिक्षणाक आधार मेळपाक शकतलो। निश्चित रित्या आज खूब बऱ्या पद्दतीचे घर बाब समीर मांद्रेकर आणि युवा मोर्चाचे आमचे सगळे भुरगे हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हे घर कंप्लीट केलें, त्या बद्दलूय हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता। अशाच पद्दतीची पुराय गोंयभर 4 घरां तेंच्यांनी कंप्लीट केली, केपें, सांगें, पेडणें आनी एक काणकोण दिसता सांग्या खंय आनी एक दिवचले। अशा पद्दतीची खरी दामून जशें सांगलां सामकें निडी आहा ताका सोदून काडून युवा मोर्चात काम करचें। सरकार सदोदीत अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत रावतलें। आयच्या खूब बरें दिसलें की खूब बऱ्या पद्दतीचें सुंदर फिनिशिंग आनी खूब बऱ्या पद्दतीन कंप्लीट केलां, त्या बद्दल परत एकदां बाप युवा मोर्चाचे खूब खूब अभिनंदन, त्या दोगांयकूय खूब खूब शुभेच्छा।